प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आनी आयचें शेवटमान जावन आसा मातुवाचो 10वा विसवूर वोड 16 ते 23 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्सेस 16 to 23। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आयकात, लाडक्या मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां। हे पासत सोडपा पोरी चोतूर तर पारव्या पोरी सादी जायात। मुर्शाताय शिडूक रावात, ती तुमकां धरून सोबेत व्हरतेली आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोन मारतेली। म्हजे पासत अधिकाऱ्यां आनी राजा मुखार तांच्या आनी ओन बावर्त्याच्या फुड्यांत तुमी गवाही दिवचे खातीर तुमकां व्हरतेली। पूण तुमकां धरून दितोच ते घडयेर तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो, कित्याक उलयतात ती तुमी न्हय, पूण तुमचे उद्देशी उलयता तो तुमच्या बापाचो आत्मो तो। ते खातीर कशें आनी कितें उलोवचें ते विशीं हुस्को काडी नाका। जिवीशी मारूंक भाव भयणीक आनी आवय बापूय पुता धुवांक लावन दितेली। भुरगीं आवय बापाचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतेली। म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत तीर रावतीत तांचेच थारोन जातले। मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोगरां तुमी भोंवून सारची नात म्हूण हांव तुमकां खरें सांगता। देखून ह्या नोगरांत तुमकां दुमाडो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नोगरांत पडून वसात। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शेवटमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू येता त्या दुमाळा विशीं आमकां शिकयता। आनी बाबणीनो, जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक दोगांक धाडले नोगरांनी ज्या जाग्यार तो वचपाचो आसलो, ताणें तांकां सांगलें की जेन्ना ते वेतले देवाचें उतर परगट करूंक, लोक तांकां नाकारतलो, लोक तांकां पयस दवरतलो, लोक तांचो द्वेस करतलो, लोक तांकां दुमाळो दितलो। आनी भाव भयणीनो, जेजून ताका कितें सांगलें, हें सगळें तुमकां करीत जाल्यार तुमी पाटी रावूं नाकात। तुमी तुमचें काम जें हांवें तुमकां सांगलें तें करपाक तें बंद करूं नाकात। तुमी वसात आनी देवाचें उतर परगट करात, कित्याक वेळ पावला जेन्ना लोकांक ही बरी खबर दिवपाची आसा। लोक ती बरी खबर आयकूंक तयार ना जाल्यार तांचें आतां एकदम वायट जातलें, ती एमकोणान वयतली। भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान येयलो फकत आमची पातकां घेवपाक न्हय, तो आमकां एक जैतिवंत जिवीत ह्या संवसारान जिवंक येयल्लो। आनी जेन्ना तो 2000 वर्सां पयलीं आपल्या शिसांक धाडलेले ह्या वेळार आनी तांकां सांगलेलें वसात देवाचें राज परगट करात, कित्याक जेजू त्या जाग्यार वचपाचो आसलो। भाव भयणीनो, जेजू म्हणूंक लागलो तांकां, तुमी जेन्ना थंयसर तुमकां व्हरतले आनी तुमकां धरून व्हरतले, त्या वेळार तुमी कितें म्हणूंक जाय तें, तुमी कशे भाशेन उलोवंक जाय तें, ताजेर तुमी चोत्राय धरी नाकात। म्हणटा देव तुमकां कळयतलो, कित्याक उलयतात ती तुमी न्हय, पूण तुमच्या उद्देशी उलयता तो तुमच्या बापाचो आत्मो। तो ते खातीर कशें आनी कितें उलोवचें ते विशीं हुस्को काडी नाकात। म्हणटच आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आयज आमकां देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला। आयज जेजू आमचे बरोबर ना कुडीन, पण ताचो आत्मो आहा, ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला। म्हणजे ज्या लोकांनी जेजूक आपलो सोमिदेव आनी सर्वंडार मानला, खरेपणी ती एक नवी रचना जाल्या, खरेपणी ताचें तारण जालां, तांकां देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला। आनी पवित्र आत्मो आमकां दिला कित्याक पवित्र आत्म्या उद्देशी आतां आमच्यान एक पवित्र जिवीत जिवंक जाता, आमच्यान एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक जाता। आनी जेन्ना आमी तें भावार्थाचें जिवीत जियेता, आमी तोखतात तसलीं फळां दिता, आमी आतां पवित्र फळां आमच्या जिवितांत दिता, मोगाची, शांतीची। आतां भाव भयणीनो, आमकां आतां देव पदवी दिता तें देवाचें उतर परगट करूंक पवित्र आत्म्या उद्देशी। म्हणटच पवित्र आत्मो आमचे कडेन ना जाल्यार आमच्यान देवाचें उतर परगट करूंक जायना। पूण ज्या दिसा आमकां पवित्र आत्मो दिता, देव दिता,
आमकां आतां ते देवाचें उतर परगट करूंक दिता. सगळ्यांक ज्या लोकांक आमी क्रिस्तांव जाल्यात, ज्या लोकांक पवित्र आत्मो मेळ्ळा, ताणें आतां उतर परगट करपाक एकदम गरजेचें. भाव भयणीनो, आमकां ती घोटाय धीर ना उतर परगट करूंक, कित्याक आमीच तें उतर परगट करिना. आमीच तें उतर एका कानान आयकता दुसऱ्या कानान सोडटा, आनी तें उतर आमी पाळिना म्हणून आतां आमच्यान कशे भाशेन दुसऱ्यांक सांगूंक जाता. कित्याक लोक आमकां म्हणटलो तूं कोण नाय जाल्यार तूं म्हाका कित्याक सांगताय. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो मेळटा, खरेपणी आमी उतरान रिगून रावता, आतां तें पयलें उतर आमी पाळटा, आमी तें उतर करता, आमी तें उतर जियेता, आमी बावार्थान जियेता. आनी जेन्ना आमी बावार्थान जियेता, आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, आतां भाव भयणीनो, आमकां ती खोटाय जाणवाय मेळटा देवाची, तें उतर दुसऱ्यांक वचोन परगट करूंक. आनी जेन्ना आमी उतर परगट करतले, भाव भयणीनो, जेजू आमकां पयलोच सांगता, धुमाळो येतलो, आमचो द्वेष जातलो, लोक आमकां नाकारतलो, लोक आमकां पयस दवरतलो. पूण तो म्हणटा, तुमी फाटीं रावूं नाकात. तुमी तुमच्या पांयाची धूळ पासून आसा जाल्यार लोक तुमकां नाकारीत जाल्यार ती धूळ फाफडून तुमी फुडें वचात. कित्याक तो येवच्या आदीं ही बरी खबर आख्या संवसाराक पावपाक एकदम गरजेची. भाव भयणीनो, लोकांक खरेपणी तांचेर तारण जावंक जाय जाल्यार, ती साल्वार जावंक जाय जाल्यार, ताणें जेजूक आपलो सोमीत ह्यो सुरवंडार मानूंक एकदम गरजेचें. जो कोण जेजू सुरवंडार आनी आपल्या सोमियान ह्यो मानिना, ती एणकोणान वेतिली. आयज आमी खरेपणी क्रिस्तांव म्हणटात ती आमी खरेपणी त्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमकां एकदम गरज. आमी त्या उतरा प्रमाणे चलोन तें उतर पाळूंक एक जैतिवंत जीवन बावार्थीचें आनी तेच्या उपरांत दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक एकदम आयज गरजेचें. कित्याक जेजू भाव भयणीनो, तो परत येवपाचो आसा. आनी जेन्ना तो परत येतलो, फकत ज्या लोकांनी ताका आपलो सोमी दिवन सोरोणार मारला, तें उतर पाळना, तें उतर परगट केलां, तांकां तांचें तारण जातलें आनी ती एक दीस स्वर्ग राज्यांत भितर सरतली. तें आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या शिवोर्तमानाची आमी नियाळ करुया. धुमाळो येतलो म्हणून, आमचो त्रास जातलो म्हणून आमी ओगी रावपाक गरज ना. आमी खरेपणी तें उतर परगट करपाक, ही बरी खबर दिवपाक जेजूची एकदम गरजेची. आनी हें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.